फ्रेंड झालं की अरे. मायकल दिली फ्रेंड झालं की अरे. शी अरे अरे कोणीतरी आडे अरे कोणी सेपरेट करा. अरे कोणीतरी अरे कोणीतरी करा रे पेटे अरे अरे असो खळबळीचो जागो जालो तू. कितें जालें रे? भयानक स्वप्न पळयलें काय कितें रे? भयानकूच स्वप्न असलें ते भयानकूच. अरे मायकल लोबो आणि दिलीप परुळेकर फ्रेंड झाले असे स्वप्न पहिले मरे हांवें. मायकल आणि दिलीप फ्रेंड झाले अरे आमचे कशें जातले फुडें. आयज मायकल आणि दिलीप फ्रेंड जालो तर फाल्यां चर्चिल आणि मिकी फ्रेंड जातले. मागीर विजय आणि दामू वांगडाच भोंवतले. मागीर रवी आणि सुदीन घट जावन वांगडाच कॅम्पेन. शी अशें जावंक जायना. अशें जायत जाल्यार म्हाजो प्रोग्राम गेलो मरे. अरे हे जी झगडी हाडून म्हाज्या प्रोग्रामाक कंटेंट मेळटा. देवा पांया पडटा कितेंय कर पण हेंच्या भितर दुश्मनी अशीच आसुनी रायवलरी अशीच आसुनी आणि म्हाका कंटेंट मेळत रावनी आणि म्हाजो प्रोग्राम चलत रावनी. कसलो पाडो मनीस रे तू. तो तर आवासात इष्टानो वेलकम टू जस्ट इमॅजिन. जस्ट इमॅजिन. इष्टानो फाटले कांय दीस हांव खूब बिझी आसलो. व्हॅलेंटायन्स डे ची तयारी आनी कितें. ना म्हाका खबर आहा म्हाका आनी कोण चली लायक करतले. म्हाका नाकाय बी. कित्याक सांगा कित्याक ते हांगा पळया एकट्याक पळया कितें हालत जाली तेजी बाबड्याची. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. Yeah. Chagri. एका जर त्या चलयेन फेस टू फेस हय म्हटलेले जाल्यार हो कितें करतलो आसलो देव जाणा हेंचें कितें जातलें आसलें. ना म्हटलें तेच बरें आलें का. बरें आरोग्य मंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर अजूनय आयज सुद्धा भाशणां करता पळय तेन्ना कॉपी मारतात. आमकां अजून कळना की पार्सेकर कशें कितें मॅनेज करता की येदें व्हडलें भाशण तो एका बोटार कशें कितें बरोवन हाडटा आनी मागीर ते कॉपी करता. लेटस्ट तांकां आमी कॉपी मारतना धरलो तेका ह्या सभेक. तुम्ही आरोग्य क्षेत्रातले आणि जी सकाळचे काम करतात पळयले आ कशें कितें काय म्हणा मिनिएचर जी एक मदत जाल्ली आसा तांचो सॅक्रिफायस हो तांचो निश्चितपणे कॉन्ट्रिब्युशन तांचे लक्षांत घेतले वतले. इतले हांव आयच्या दिसा सांगता तुमकां शुभेच्छा दिता. पयलींच्या पिक्चरांनी आमी आयकताले पळयताले हिरो असो सामको खडबडून पुलीस बीन आसत नाल्यार आनी कोण म्हणटालो नो FIR नो चवकशी फैसला ऑन द स्पॉट असो म्हणटालो पिक्चराचो हिरो पयलीं. अशें पयलीं हिरो सडसडीतपणे विलनाक बी सांगतालो. आतां ही काणकोणा बिल्डींग पडल्या पळय तितूनय अशीच कांय जाणांनी हिरोगिरी केल्या पण डायलॉग मातशे ते दुसरे आसा. नो सॉयल टेस्टिंग नो सायट इन्स्पेक्शन बिल्डिंगेक लायसन्स ऑन द स्पॉट. Forget the joke behind it. अशें बरें आहा तर. पण एक सांगता तुमकां जर बिहायंड एवरी सक्सेसफूल मॅन देर इज अ वुमॅन जाल्यार बिहायंड एवरी फ्लॉप जोक देर इज जस्ट इमॅजिन. चला इष्टानो टाइम टू मीट द स्पेशल गेस्ट ऑफ द वीक. जस्ट इमॅजिन. नमस्कार. आज जे मानेस्त आमच्या मदीं येयल्यात तेंची वळख करून दिवपाची गरज ना एक्चुअली. म्हणजे तेंची एक्चुअली वळख करून दिवपाची गरज ना. हांव पक्षांतलो सिनियर आमदार समजता. हांव पक्षाचो ज्येश्ठ मनीस समजता. पक्ष शुन्यातसून वयर हाडटा आसतनाचो म्हजो रोल आसा. राव ते मुळात एक टिचर एक शिक्षक. म्हाका हांगा आफयला तो तुवें टिचर म्हणून आफोवंक ना. ओके बरें कळ्ळें. तुमची कितें खरी ओळख करून दिवं. खरी ओळख करून दिवं लोकांक. हय कांय हरकत ना. तर विष्णू वाघ नरेश सावळ धरून दिगंबर कामतान सुद्धा जेंचेर असेंब्लीन फोग काडलो ते लक्ष्मीकांत पार्सेकर आज आमच्या बरोबर आसा. तुमचे स्वागत सर. तुम्ही खंय हालीं खूब आक्रमक जाल्या
सामकें अटॅकिंग जालें आनी कॅबिनेट मिटिंगा वक्तार खंय खूब फावटी तुमचें आनी सीएमाचें तोंड वाजलां. म्हणजे तुमी सीएमाच्या खुबश्या निर्णया विरुद्ध बी गेल्या खंय, खरी खबर? हांवें 1-2 विशयां खातीरूच हांव ताचेर विरोध केल्लो. फाटीं खंय तुमी गोंयचो आप लिडर डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हेच्या कडेन एक गुप्त मिटींग घेतली कॅबिनान आफून तांकां. कितें उलोवप जालें त्या मिटिंगेक? तुमी कितें सांगलें डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोक त्या गुप्त मिटिंगेन? आमचे सगळे सुपर स्पेशालिटीच्यो केसीस वी वील रिफर टू यू. अशें सांगलें तुमी डॉक्टर ऑस्कर रिबेलोक? आनी हें तुमी आतां ऑनर सांगता? ही तुमची सिक्रेट न्ही? फॉर अदर्स इट इज अ सिक्रेट. गोंयाक स्वातंत्र्य कशें मेळ्ळें? गोंयान पुर्तुगीजां बरोबर झूज केलें, तांच्या बरोबर कॉम्प्रमायज केलें, तांच्या बरोबर पॅक्ट सायन केलो, तांच्या बरोबर मिटिंग्यो घेतल्यो, उलोवणी केल्यो, बोलणी केल्यो. कशें गोंयाक स्वातंत्र्य मेळ्ळें? MOI सायन केल्लो, MOU सायन केल्लो. ओ तुजी हिस्ट्री बरी आहा न्ही? कोण तरी म्हणटालो तुजी हिस्ट्री बरी ना म्हणून, म्हणजे तुजें हिस्ट्रीचें ज्ञान बरें ना अशें कोण तरी म्हणटालो. पण क्वायट गुड. तुमी MOI म्हटलें. हे MOI विशयान तुमची तकली खाल्ल्या कितें सामकी? तुमकां ग्रासल्या तुमकां? म्हाका बरें चल वयशे येयल्यात न्ही, म्हाका एकूच सांगा, तुमकां विचारपाचें उरलेलें. सीएमाच्या ह्या मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन म्हणजे MOI डिसिजनाचेर तुमी सातिस्फेद आसा? ना. ओ माय गॉड, तुम्ही अशें म्हणटा. बरें, आमी आयकलां की तुमी स्कुलान आसतना खंय खूब कॉपी मारताले. आजूय हें मात आमी पळयलां. आमी तुमकां खुबश्या भाशणांक पळयलां. तुमी भाशण करता पळय तेन्ना तुमी बोटाचेर भाशण बरोवन हाडटा आनी तें तुमी कॉपी करता आनी मागीर सांगता. खूब फावटी पळयलां आमी. बरें, एक प्रश्न आसलो की GMCन आनी गोंयान बरे दोतोर हे हांगा तयार जातले. ना, तुम्ही म्हाका म्हाजो प्रश्नच पूर्ण करपाक दिना जाल्यार दीस इज नॉट असेंब्ली. बरें, तो प्रश्न सोडा. म्हाका सांगा, हे मंत्री आमदार बीन आतां सरकारांतले हे फॉरेन ट्रीप विदेशी वाऱ्यो करून येतात, म्हणजे तेचे तुमचें कितपत तुमचें समर्थन आसा? तेचेर खर्च सरकारान कित्याक केलो? म्हणजे तुम्ही म्हणटा की मंत्र्यांनी आनी आमदारांनी आपापल्या पयशांनी विदेश वाऱ्यो करच्यो अशें तुमी म्हणपाक सोदतात? म्हणजे हांव अशें म्हणन की हे प्रश्न डेंजरस आसा. तुजी उत्तर दिवपाची तयारी आहा? हय, कांय हरकत ना. बरें, तशें जाल्यार तुका अति खतरनाक प्रश्न विचारता एक. कितें दिसता, नरेंद्र मोदीचो इम्पॅक्ट गोंयाचेर आनी राष्ट्राचेर ह्या 2014 सालान जातलो? तुमकां पर्सनली तुमकां अशें दिसता की नरेंद्र मोदीचो इम्पॅक्ट जातलो? नरेंद्र मोदीचो इम्पॅक्ट हय सांग, नरेंद्र मोदीचो कितलो इम्पॅक्ट पडटलो सांगा. पार्सेकर बाब, ही तुमची शांतता जीव घेणी न्हू, ही तुमची शांतता खुर्ची घेणी सुद्धा जावं शकता. हेचेर जाप तुम्ही दिवंक जाय काय ना ते तुमचेर आहा. आता Just imagine. पार्सेकरान ह्याच इंटरव्यून म्हटलेलें की आतां मोदी सरकार येत जाल्यार पर्रीकारान दिल्ली वचपाचो आनी हांगासर आपल्या सारक्या एका सिनियर मोस्ट MLAक चीफ मिनिस्टर जावपाक वाट मोकळी करपाची. बरें, पार्सेकर CM जातलो हितून दुबाव ना. पर्रीकर दिल्ली वचत जाल्यार ताका थंय जातलें, म्हणजे ताका थंय जीव लागतलो. हांगा गोंय म्हणजे आनी कितें दुसरी गजाल, दिल्ली पॉलिटिक्स म्हणजे कितें, सगळ्यात पयलीं हिंदी उलोवप पावरफूल आसपाक जाय. हिंदी उलोवप पळोवया पर्रीकाराली हिंदी कशी आसा ती, त्याच्या मागीरच आमी ठरवया की वेदर ही कॅन गो टू दिल्ली ऑर नॉट. आमी ठरवया ते मागीर. लगता है कि खो खो के सिवा भी आपको कई और चीज़ें भी देखने मिलेंगी और खो खो होने के बाद भी 1-2 दिन गोवा देखने जरूर जाइए. लेकिन मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहता हूँ नाना बांदेकर जी का. उन्होंने ये सब नेशनल मीट यहाँ किया और ये कितना कठिन होता है और कितना खर्चे वाला होता है मुझे मालूम है. इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपका कार्यक्रम होने के बाद वापस एक बार स्पोर्ट्स अथॉरिटी के पास आ जाइए और थोड़ी जो कुछ मदद कर सकते हैं हम
उतनी हम जरूर करेंगे, क्योंकि खो खो एक गेम जो शुद्ध भारतीय गेम है और उसको और थोड़ी एनकरेजमेंट की ज़रूरत हमें महसूस होती है। इसलिए मैं ये नाना बांदेकर को एक न्योता दे रहा हूँ और आपका सबको वापस एक बार धन्यवाद देके मेरे 4 शब्द खत्म करता हूँ। अरे 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 खूप काम असं खूप काम करचे पडटलें आमकां हिंदी शब्दकोश बीन हाडून बीन पण एक गजाल आमी नोटीस केली हा ती म्हणजे मॉविन गुदिनो इज बेटर देन पर्रीकर न्ही इन स्पीकिंग हिंदी आणि मेन म्हणजे कितें मॉविनाचें एक बरें तो हिंदीन उलोवच्या पयलीं वॉर्निंग दिता ये तो मैं बात करेगा। हमारे दोस्त और ये सब ऑर्गेनाइज करने वाले और यहाँ पे उपस्थित बाकी सब लीडरगण और प्यारे मेरे बंजारे कम्युनिटी के आणि एक गजाल आसा इश्टानो ती म्हणजे मॉविनाच्या हिंदीन उलयल्ल्या स्पिचीक टाळयोय बी पडटा बरें ब्रेक घेवच्या पयलीं तुमकां एक हार्ट ब्रेक जावपा सारकी खबर सांगता मातशें सांबाळून म्हणजे हें जावं नाका जेंकां ही खबर आसा तेंकां ओके पण जेंकां ही खबर ना फर्स्ट टायम आयकतले जाल्यार मातशें सांबाळून आयका या IPLान येता त्या चियर लिडर्स नाशिनात खंय ना खंय ती कितें अरे IPL आमी पळयता पळय तेन्ना आमी तितून चियर लिडर्स नाल्यार आमी कितें पळोवपाचें क्रिस गेलाच्यो सिक्सरी पळोवपाच्यो युवराज सिंगाची फटकेबाजी पळोवपाची इट्स अ बीग हार्ट ब्रेक लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक Just imagine.